गोंयांत तशेंच देशांत जो कोविड-19 म्हळ्यार कोरोना व्हायरसाच्या एक भयान म्हणल्यार ह्या दुयेंसाच्या भयान देशभर लॉकडावन दिल्लें, तशें गोंयानूय लॉकडावन दिल्लें. आज 6 दीस कंप्लीट जाता. हांव लोकांक एक सांगपाक सोदता आनी अपील करपाक सोदता. जेन्ना लॉकडावन दिलें तेन्ना सगळो आमचो गोंयचो लोक, तशेंच म्हाज्या वाठाराचे लोक एक भयान आशिल्ले मुखार कितलींच लॉकडावन आनी सामान मेळटलें काय मेळपाना, कशें जातलें काय म्हणून. तेन्ना आमी म्हटल्यार सावर्डे शिगमोत्सव मंडळ तशेंच सावर्डे ग्रामपंचायत हाणें एक विचार केलो आनी ग्रोसरी खंय खंय मेळटाली गोंयभर नाल्यार गोंयच्या भायल्यान ती आमी हाडली, ती पॅकींग केली आनी लोकां कडेन पावोवन सगळ्यांक म्हळ्यार कोणूच आमच्या ह्या सावर्डे वाठारांत उपाशी उरपाक ना, नाल्यार ताका बेजीक जी सामान मेळपाक जाय तें मेळना आसतना तो काचाबूच जावपाक ना, नाल्यार तेणें भिवपा जायना म्हणून आमी तांच्या घरा पर्यंत डोर टू डोर पावले. सगळ्यांक बरी सर्वीस दिली. आमी आज म्हटल्यार कालच आमी जी ग्रोसरी वाडटाले नाल्यार लोकां पर्यंत डोर टू डोर पावयताले ती बंद केल्ली आसा सर्वीस, कित्याक आतां दुकानांय चालू जाल्लीं आसा. सो त्या हेतूर आमी 10,000 वयर पिशव्यो ह्यो लोकां पर्यंत बांदून म्हटल्यार आमच्या जे व्हॉलंटियर आशिल्ले तेंच्यांनी डोर टू डोर पावोवपाचो प्रयत्न केलो. हांव म्हणटा लोकांक एकूच अपील करता, आतां फुडले थोडे दीस म्हटल्यार ते 14 तारीख म्हटल्यार जे लॉकडावन गोंयांत दवरलां ताका लोकांनी सपोर्ट करचो, कित्याक ह्या व्हायरसाचेर आमी मात करतले जाल्यार जे लॉकडावन आनी गव्हर्मेंट जे कितें आमकां सांगतात ताका फॉलोअप करून सोशल डिस्टन्सींग दवरून आमी रावपाची गरज आसा. आज ग्रोसरी चालू जाल्या, बाकीचे म्हळ्यार ग्रोसरी, नुस्तें तशेंच भाजी ह्यो तिनूच गजाली चालू आसा. आनी हांव त्या दुकानकारांक तशेंच सगळ्या लोकांक अपील करता, तांचे कडल्यान रेट मायज घेवचो न्ही, कित्याक फक्त 3 धंदे हे गोंयांत चालू आसा. कशें तरी तुमचे जे हे ग्रोसरी दुकानां चलयतात नाल्यार भाजी कोण विकतात नाल्यार नुस्तें कोण विकतात तांचे कशें तरी कितें तरी बेजीक दिसाचो खर्च जातात. पूण चडशे लोक आमचे बेकार आसा, तांकां डेली इनकम कांयच ना. हाजोय विचार त्या धंदेकार लोकांनी करचो, इतलेंच म्हाका तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा. आनी तांकां मायज रेटीन न लायता एक माणुसकीच्या दृश्टीन सगळ्यांनी विचार करून ह्या टायमार ह्या लोकांक सपोर्ट म्हणून हांव म्हणटा पडटा त्या रेटीन मॅक्झिमम आपलें कितें मिनिमम प्रॉफीट दवरून लोकां पर्यंत एक सोशल सर्वीस आनी ह्या टायमाची गरज म्हणून सगळे दुकानकारांनी तशेंच नुस्तेकारांनी बरे रेटीन आनी सवाय रेटीन, हांव म्हणना लॉस करनाकात पूण रिजनेबल रेट लाया. थोडे कडेन आमी पळयता डबल रेट लोक लावन विकपाक लागल्या. गरज लोकांक आसा खरी आसा, पूण लोकांच्या पोटाचो विचार करा, कित्याक तेंचे कडेन ह्या दिसांनी थोडे लोक आसा ते दिसाचे जोडपाचे आनी सांजचे आपूण कितें घरान व्हरपाचे अशे लोक आशिल्ले, तांचे आतां 15 दीस जाला धंदो सगळो बंद आसा. तेन्ना लोकांक अपील आसा जे धंदेकारांक, तांच्यांनी रेट मायज न लावता एक समाज कार्याक आनी आपल्या गांवाक एक हेल्प म्हणून सगळ्यांनी रिजनेबल रेटीन सामान जी कितें लोकांक दिवची. लोकां कडेन अपील आसा, तुमी चड भायर सरचे न्ही, घरा कडेन रावचे. सामकी गरज आसा तेन्नाच सरचे. आमचे व्हॉलंटियर आजुनूय काम करता सायडीर. आमी स्वता गांवांत लोकां बरोबर आसा. तेन्ना कितेंय दिसलें जाल्यार आमच्या व्हॉलंटियरांचे आमी नमूद केल्लें आसा, तांकां फोन करचें, म्हाका फोन करचो. पूण मॅक्झिमम भायर सरपाचें अवॉयड करचें. सामकीच गरज आसा तेन्नाच भायर सरचें, इतलेंच सांगता.